गोयात पहिलेच फावट दोन कोंकणी फिल्मां एकाच वेळार थिएटरांत लागल्यात. बागा बीच आणि गुणाजी ही दोन कोंकणी फिल्मां मडगांवां उशियांत एकाच वेळार चल्ल्यात. दोनूय फिल्मांक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयकारांनी दोनूय सिनेमांची तुस्त केली. थिएटराच्या मॅनेजरान सांगिल्ले प्रमाण शुक्रारा बागा बीचाक उशियांत 40% जाल्यार नव्या रिलीज जाल्ल्या गुणाजीक 80% प्रतिसाद मेळ्ळो. सिनेमा पळोवपाक गेल्ल्या लोकांनी अशेच बरे कोंकणी सिनेमा तयार जायत रावचे अशी मागणी केल्या. गोंयान कोंकणी सिनेमा थिएटरांनी दाखोवपाचें मोठें पावल कोंकणी निर्मात्यांनी मारलें. शुक्रारा पहिलेच फावट दोन कोंकणी सिनेमा एकाच वेळार मडगांवच्या ओजिया मल्टीप्लेक्सांत चलताले. बागा बीच आनी गुणाजीच्या निर्मात्यांनी हाचेर खोस उक्तायली. गोंयकार म्हणून आमकां एक खूब आनी कोंकणी उलोवपी लोकांक ही एक खूब अभिमानाची गजाल आसा की एकाच टायमार दोन कोंकणी सिनेमा थिएटरान चलता म्हणून. हो सिनेमा रिलीज जावप ताजे मागीर गुणाजी रिलीज जावप हे एक म्हाका दिसता एक बरें व्हडलें पावल आसा कोंकणी सिनेमाच्या दृश्टीन. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट पीपल एन्जॉय दिस मूवी. इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन्स. म्हाका दिसता movie will pick up. I'm keep thinking to keep this movie at least for as many days. It will pick up. एकाच वेळार दोन कोंकणी सिनेमा चलोवन सुद्धा दोन्ही सिनेमांक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा म्हूण थिएटराचो मॅनेजर सांगता. बागा बीच last week it released. That was last Friday. We had a occupancy of around 40% yes for the whole week. I mean it was average business. And today Gunaji has released. And today the occupancy is something around 80-85%. And it's the first day. So as the word of mouth spreads, there will be more people coming to see Konkani movies. And Konkani movies are catching up in Goa. गुणाजी आणि बागा बीच पळयतल्यांक दोन्ही बरीच मानवली. आवडलो पिक्चर. म्हणजे पयलींचे सगळे दाखयला न्ही. जनावरां खातीर कितके प्रेम आसता मनशाक ते दाखयले. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आणि ओमकार फळारी. मान्सून भारतात पावलो. दक्षिण पश्चिमी मान्सून केरळात पावलो म्हण भारतीय हवामान खात्यान जाहीर केले. अंदू मान्सूनाक उशीर जाला. वर्सा सादारण 1 जूनाक मान्सून केरळात पावतालो आणि 5 ते 6 जून म्हळ्यार गोंयांत पावतालो. अंदू केरळातूच मान्सून 6 जूनाक पाविल्ल्यान गोंयांत पावंक 10 ते 11 जून जातलो. मोसमी पावस अंदू वर्साच्या सरासरी परस उणे आसतलो म्हण वेधशाळेन अदमास केला. दक्षिण पश्चिमी मान्सून शुक्रारा केरळांत पावलो. भारतीय हवामान खात्यान ही खबर जाहीर केली. मान्सून भारतांत पाविल्ल्यान शेतकारांक थाकाय मेळ्ळ्या. हरशी 1 जून म्हळ्यार मान्सून केरळांत पावता. ह्या वर्सा तो 6 दीस उसरा पावला. उत्तर भारतांत सध्या कालोराक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. गोंयांतय तीच परिस्थिती आसा. गरमी बरीच वाडल्या. 1-2 दीस मदीं पावस पडिल्ल्यान लोकांक कालोरांतल्यान मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. फुडल्या 5-6 दिसां भितर म्हळ्यार 10 ते 11 जून मेरेन मान्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. अंदू मोसमी पावस सरासरी परस उणो आसतलो असो अदमास आसा. जूनांत पावस तितलो दाट आसचो ना. वेधशाळेच्या म्हणण्या प्रमाण जुलय आनी ऑगस्टांत बरो पावस पडटलो आनी सरासरी पावस जाय तितलो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत वेपारी पद्दतीन मिरसांगाची लागवड करून फायदो मेळूं येता ही गजाल धारबांदोड्याक कुळे केल्ल्या प्रयोगांत सिद्ध जाल्या. 2 एकर जमनीन मिरसांगो लावन 1.25 लाखाचो फायदो मेळयला. ह्या प्रकल्पा खातीर सिंजेंटा कृषी मित्रान आदार केला. कुळ्यां धारबांदोड्याक व्हडा प्रमाणात मिरसांगो लायल्यात. हांगा तयार जावपी मिरसांगो गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेता. ह्या पद्दतीन गोंयांत व्हडा प्रमाणात भाजी पिकोवं येता अशें जाणकार सांगतात. इरिगेशनसाठी तुम्हाला विहिरीसाठी सबसिडी आहे, इरिगेशनसाठी पंपासाठी सबसिडी आहे, फर्टिलायझर त्याला 50% सबसिडी आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीचा जर शेतकऱ्यांनी खरोखर त्याचा वापर केला तर निश्चितच गोव्यातलं ॲग्रिकल्चर अतिशय चांगल्या प्रकारे सुधारू शकतो. इव्हन पेन्शिंगला 90% सबसिडी आहे. आज पॉलिओसारखं जे ठीक आहे हे आहे ते जवळजवळ कुठल्याही राज्यामध्ये एवढी सुविधा नाही. 100% सबसिडी गव्हर्नमेंटचे गोवा गव्हर्नमेंटचे. तर ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत एवढं डेव्हलपमेंटचा ह्याचा शेतकऱ्यांनी फायदा करून घेतला तर गोव्यातली निश्चितच म्हणजे शेतीचं उत्पन्न वाढू शकेल. आणि बरेचसं जे आता आपण भाजीपाला जे 80-90% भाजीपाला जे बेळगावून खरेदी करतो तो तुम्ही निश्चितच त्याचा तो वाचू शकता, इम्पोर्ट वाचू शकता आणि आपल्या इथं करू शकता. 2 एकर जमनीत 1.25 लाख रुपया फायदो मेळटा अशी माहिती व्यवस्थापक मंजुनाथ हेगडेन दिली. 2 एकर प्रॉपर्टी आता आमची. हे फक्त 2 एकर घेतले आम्ही. 7,000 स्क्वेअर मीटर. 2 एकराक कमी. आणि जे मिरची घेतले आमकां टोटल खर्च जवळजवळ 1,17,000 रुपया आयले. टोटल खर्च तातूंत बियो आयले, लेबर आयले आणि इरिगेशन आयले, स्प्रे आयले, मिनिमम निडेड केमिकल्स आयले, सगळें आयले. सो 6 म्हयन्यान तुका 1 लाख
20,000 इन्वेस्ट करून जवळजवळ 2.5 लाख येता जाल्यार तुका जवळजवळ 1,25,000 नेट प्रॉफिट जालो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.